नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सतोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आनी हेडलायन्स. शेअर मार्केटान इन्व्हेस्ट करून चड रिटर्न दिवपाच्या नावार लोकांक 100 मायज कोटींची तोपी. दुबावीत मायरन लंडनाक आयडिलीक गोवन कंपनीच्या 5 डायरेक्टरां आड गुन्यांव. पूजा नायकाक जामीन मेळपाक मजत करपी PSIक पूजानच लायिल्लो कामाक. विजयाचो आरोप. कार्लूस म्हणटा काँग्रेसीच्या आंदोलनाक घाल्ली बंदी चुकीची. गोंयांत दुसरे व्यापम 2 चल्लां. विरोधकांचो आरोप. हणजूण ग्रामसभेत बोवाळ. हणजुण्या जावपी मेगा इव्हेंटा आड आवाज काडिल्ल्या आसगांवच्या तरणाट्याक मार बडय. ग्रामसभा स्थगीत. पुलिसेंत कागाळ. स्मार्ट सिटी मिशना खाला पणजेत घाल्ली EV चार्जिंग स्टेशनां अजून जायना सुरू. महापालिका स्पोर्ट्स अथॉरिटीच्या परवान्याक हुमकळ्ळे. खासा रिपोर्ट. शेनवारा राती मया घराक उजो. शॉर्ट सर्किटाक लागून लागलो उजो. 30 लाखांचे भांगर आनी कॅश लासून गोबोर. प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेटांत चौथो अरेस्ट. ओडिशाच्या सुभाष प्रधानाक अटक. वेबसायटी वरवीं एस्कॉर्ट सर्व्हिसेचे रॅकेट. क्रायम ब्रांचीची कारवाय. आनी काळखी वाट कोंकणी फिल्माचे 27 तारखेर स्क्रीनिंग. ड्रग्सांचेर फिल्म म्हणटा प्रोड्युसर ज्योती कुंकळकार. गोंय आनी देशांतले तरणाटे ड्रग्सांक बळी. तांच्या आयुश्याचेर फिल्म. शेअर मार्केटान इन्व्हेस्ट करून चड रिटर्न दिवपाच्या नावार मायरन रॉड्रिक्स आनी ताची घरकान्न दिपाली परबान 50 जाणांक 100 मायज कोटींची तोपी घाल्या. SP राहुल गुप्ताची माहिती. फाटल्या 15 वर्सांत मायरनाच्या बँक खात्यांतल्यान 130 कोटींची ट्रान्झॅक्शनां. आयडिलीक गोवन कंपनीच्या 5 डायरेक्टरांचेरय गुन्यांव. मायरन सद्याक लंडनात. More than 50 people have been frauded by Myron Rodriguez and his wife Deepali and his ex-wife, and this fraud has been going on since 2011. इसमें there's a likelihood कि 100 करोड़ से ऊपर का भी fraud amount involved हो. And this happened mostly with the people in सालसेट तालुका. इसमें accused मायरन जो था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ और दीपाली फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, ट्रेड में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को अच्छा रिटर्न दें. लेकिन मायरन उसके बाद एब्सकॉन्डिंग हो गया था एंड वो लंदन चला गया दुबई के थ्रू FIR रजिस्टर होने से पहले ही. उसको हमने फिर LOC ओपन किया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू. ब्लू नोटिस इशू किया इंटरपोल से और इन्फॉर्मेशन के बारे में कलेक्ट करने के लिए. उसके बाद हमने अब रेड नोटिस की प्रोसेस भी शुरू कर दी है एंड वी आर मेकिंग ऑल आवर एफर्ट्स टू ब्रिंग हिम बैक टू गोवा, अरेस्ट हिम एंड मेक श्योर दैट बैंक अकाउंट्स इनके दोनों के फ्रीज किए मायरन और दीपाली के. उसमें 6 लाख के लगभग बैलेंस है. उसके बाद मायरन, दीपाली और सुनीता की हमने प्रॉपर्टीज़ खंगालना शुरू की. तो 8 इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाया गया. 7 फ्लैट और 1 विला अक्रॉस गोवा एंड मुंबई. एज पर द अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ मायरन, इसमें टोटल इसके अकाउंट में 2009 से अप्रॉक्सीमेटली 130 करोड़ का क्रेडिट और 130 करोड़ का क्रेडिट डेबिट 2009 से लेके 17 अगस्त 2023 तक. बहुत सारी कंपनी से जुड़े हुए हैं. सबसे पहली कंपनी जो इनकी आपस में है जिसका नाम है DMA डिज़ाइनिंग न्यू वर्ल्ड्स LLP. उसके बाद मायरन रॉड्रिगेज ने आइडियलिक गोवन गेटवेज डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी पैसा इन्वेस्ट किया था. इसका जो फ्रॉड अमाउंट था उसने आइडियलिक गोवन गेटवेज में इन्वेस्ट किया. 3.25 करोड़ रुपए इसने आइडियलिक कंपनी में ट्रांसफ़र किए थे और इस कंपनी के डायरेक्टर्स को भी हमने इसमें अक्यूज़ बनाया. इस कंपनी में टोटल 5 डायरेक्टर्स हैं. नोलन लॉरेंस अंटाओ, जोकिम रोजारियो पायरस, सुकोरो पायरस, विजय दत्तात्रेय जोयल. 4th है नवनीत मारियो परेरा. 5th है सुशांत मनोहर गडगे. तो इन्होंने फिर एंटीसिपेटरी बिल के लिए अप्लाई किया 2 दिन पहले और इंटरिम रिलीफ ग्रांट हुई है. वी आर फाइटिंग कि एंटीसिपेटरी बिल ना मिले
तो उसका नेक्स्ट डेट 29 नवंबर है, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू है. हे गोंयांतल्या सगळ्यात व्हडले मनी स्कॅम हाचे कनेक्शन फातोड्डा मडगांवच्यान लंडन मेरेन पावलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. म्हाका दिसता गोंयांतलो सगळ्यात व्हडलो मनी स्कॅम इट इज नॉट 100 कोटी, 130 कोटी म्हाका आयकूंक येयला त्या प्रमाणे, आनी वीच इज फ्रॉम द फातोर्डा गोवा टू लंडन. Okay. This is the biggest scam, money scam in the state of Goa. Okay. माझी इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल इज इन्व्हेस्टिगेटिंग इट इज फ्रॉम म्हटलं तुका फातोर्डा मडगांव गोवा टू लंडन. इट इज इन्व्हेस्टिगेटिंग. चार्जेस केला की आपल्या फार्म हाऊसाचे राज पोलीस आय डोंट नो. इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल हे करता इन्व्हेस्टिगेट करता. हेजो व्हडलो स्कॅम मरे. हे विशीं विचारल्या उपरांत हांवें आनी सुशांत घोडगेन कोणाकूच फसोवंक ना. मायरन रॉड्रिक्साच्या केसींत आयडिलिक गोवन गेटवे अँड डेव्हलपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडात 3.25 कोटी डिपॉझिट केल्ले. ह्या पयशा फाटल्यान कितें तरी भानगड आसा अशें जे वेळार आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी मुंबय कोर्टान दिल्ल्या ऑर्दी प्रमाण पयशे पुलीस स्टेशनाच्या अकावंटांत डिपॉझिट केले अशें नोलन आंतावान सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुजा नायकाक जामीन दिवपाक मजत करपी PSI पुजानच कामाक लायिल्लो तो जामिनाक विरोध करपाकच शकना. गोंयचो जॉब स्कॅम म्हळ्यार दुसरें व्यापम. आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप. कालूस म्हणटा उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी कायदे शिकचे. काँग्रेसीच्या आंदोलनाचेर बंदी घालपाक शकना. आपाचो अमित पालेकार म्हणटा पुलीस आपले कॉल रेकॉर्ड्स ट्रॅक करीत आसता. सरकाराचो हेतू हा, सरकार जाता तितलें ट्राय करता की हे कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा ते भायर येवचे न्ही, आवाज हातून जावचो न्ही. ते लिडरांक ते टार्गेट करतात. टार्गेट कशें? मेन एक्युज पुजा नायक म्हणून आहा, ताका बेल मेळ्ळ्या. ताका बेल दिवपी ऑफिसर ताका पयशे दिवन पोस्ट मेळिल्लो PSI म्हणून. चॅक करा. नाव दीस इज लेफ्ट अप टू यू टू चॅक. जे मनशान ताका बेल दिल्या ताणें पोस्टूच आपलो ताजे कडच्यान घेतिल्लो. तो आनी ताका बेल दिवना जाल्यार कितें दितलो? Police are going overboard to give a clean sheet to the ruling politicians, and they are going against opposition leaders. गोंयांत जे चल्लां ते व्यापम 2 हे सिद्ध जातलें, हे भायर येतलें. आनी ही ओपोजिशन मुक्त गोवा म्हणून जे करूंक सोदता ही स्ट्रॅटेजी पुलीस आनी BJPचे अलायन्स जालें जाल्यार पसून ते जावचें ना गोंयांत. कित्याक लोकशायेन ओपोजिशन म्हणटा ताका रोल आसता. I want to tell the magistrate, and every magistrate should know, that you have no power to detain anybody under this chapter proceedings, which are 107 CRPC or 126 BNSS Act. There's no power to arrest, and if you do not release a person, asking him that if you don't sign a bond, we will not release you, I'm warning the magistrate that the magistrate will be liable not only for criminal action, but also for compensation. Banning the Congress party from holding protest for 3 months or 6 months in and around Pancham. First thing, I don't know if the magistrate knows law. If he knows law, the question is, how does he apply the law? It is not surprising कारण फाटले 3 दीस जाले police constables खंयचे police station ते खबर ना, मोस्टली क्रायमातले आसतले, आमच्या घरा कडेन फाटल्यान फुडल्यान भोंवताले. काल जेन्ना हांवें तांकां विचारलें आरे बाबा म्हणलें कोणाक सोदपाक भोंवता तुमी हांगा, कोण आसा पळय चोर बी आसा म्हणून वयर, जाल्यार आबूज जालो आनी म्हणपाक ना जर अशें आमलें कितें रेगुलर आसा. एकटो म्हणपाक आपूण पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन आसा. कोणाचें म्हणलें पासपोर्ट व्हेरिफिकेशन. आनी एडमीट केलें की आपल्याक तुमचे नजर दवरपाक धाडला म्हणून. हें कित्याक करता? म्हयन्याचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स म्हजे काडले तेणी आनी कॉल्स केल्या टू सर्टन क्लायंट्स ऑफ मायन. जे रँडम कॉल्स आसा तांकां कॉल करून विचारता कशें वळखता. आयतारा हणजुणे ग्रामसभेत उलयता आसतना दोतोर इनासियो फर्नांडिसाक मारबडय करपाचो यत्न. हणजुण्या जावपी मेगा इव्हेंटाक विरोध उक्तायल्ल्यान हो इशू जालो. दोतोर इनासियो मूळ आसगांवचो. ताका सरपंचान उलोवं नाका म्हूण सांगिल्लें. मात ताणें इव्हेंटा आड आवाज काडिल्ल्यान गजानन तिळवेन इनासियोक थापटायलो. घडणुके उपरांत सरपंचान बसका थंयच स्थगीत केली. प्रकरणा आड पुलिसेंत कागाळ. आयतारा हणजुण्या ग्रामसभेत उलयतना दोतोर इनासियो फेर्नांडिसाक मारबडय जाली. हणजुणा जावपी मेगा इव्हेंटाक विरोध उक्तायल्ल्यान हो इशू जालो.
Now, in the interim, when this was happening, when I just turned to one side, from the entrance of the Gram Sabha hall, Mr. Gajanan Tilve, who has on previous occasions also threatened me. So on this occasion, what he did was he just came from the door, pushed me. I fell about 1 to 2 meters, and after that he hit me on my head and on my face. And after that the police came in immediately. Even after the police have come in, he still managed to get 1-2 hits on me. I have, as of now, registered a complaint, and we hope that an FIR will be registered today. पर्यटनाचेरूच गावातल्या लोकांचे पोट चलता. हांगा जावपी मेगा इव्हेंटाक विरोध करपी लोक आमच्या पोटार पाय दिवपाक पळयतात. थळाव्यांचो आर्ग्युमेंट. आमचो जो गांव आसा तो पूर्णपणे ट्युरिजमाचेर डिपेंडंट आसा. आज खंय तरी ह्या सगळ्यांचो धंदो पाड घालपा खातीर एक आस्कोचो एनआरसीओ म्हणून कोण तरी तयार जाल्लो आसा. आज आमच्या गांवकारांनी लक्षात घेवपाक जाय की असले जे लोक जे आसा हे आमचो बिझनस पाड घालपा खातीर हांगा येयल्ले आसा. हे म्युझीक म्हणटा पळय हे आयचे वो कालचे न्हू. हे 1961 गोवा लिबरेट जाला पळय हिप्पी कल्चर येयल्या पळय हे म्युझीक तेन्नाच्यान स्टार्ट जाला आनी गोंयान तेन्नाच्यान चलता आनी तेन्नाच्यानूच आमी लोक सगळे सेल्फ डिपेंडंट. आमी सरकारा कडेन जॉब मागना कांय ना. हेजे बिझनस चलता पळय म्युझिकार इव्हेंट हेंची पोटां तेंच्यानी म्युझिकार चलता आनी तो आमकां आतां पोटार पांय दवरूंक सोदता. तो हांव नको कित्याक तो आमकां 40 वर्सां जावन गेली हे पार्ट्यांक भोंवता आमी. थळाव्या मदींच मतभेद आसात. कांय जाणांक इव्हेंट जाय, कांय जाणांक नाका. पंचायतीचो कसलोच इशू ना, सरपंच सांगता. तेन्ना ते सन बाळादोरकोणेन प्रश्न काडलो म्हणजे मेगा इव्हेंट जाता तेजे आनी ते थोड्या जाणांक लोकांक जाय आनी थोड्या जाणांक नाका आमचे गांवचे. सो तेंच्या तेंच्याच भितर झगडी जाल्या. आमचे पंचायतीचे हितून कांय इन्वॉल्वमेंट ना. तेंचे लोकलचे आमचेच ग्रामस्थूच एकामेकां कडेन झगडी जाली म्हणून आमी हे मिटींग एडजर्न केली. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. धारगळ, मोरजे, मांद्र्यां जाल्ल्या ग्रामसभांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा. धारगळे सनबर्नाच्या विशया वयल्यान लोकां मदीं वाद. मोरजे आनी मांद्र्यां हिल कटींग, उदकाचो उणाव आनी हेर विशयां वयल्यान भासाभास. होसोळ्ळेच्या स्पेशल ग्रामसभेत वाठारांतल्या तळ्यांची जतनाय आनी उदकाच्या प्रश्नाचेर थाराव. जाल्यार भोमा ग्रामसभेत रोड वायडनिंगाच्या इशू वयल्यान बोवाळ. आमी आसात धारगळ पंचायती कडेन आसात. आयज पेडणे वाठारांतल्या 4 पंचायतीन ग्रामसभा 4 ते 5 पंचायतीन ग्रामसभा जाली. धारगळ हांगा सन्मानाचो विशय आयलो. काही जाणांक सन्मान जाय, काही जाणांक सन्मान नाका. मोरजी पंचायतीन अनेक विशय आयले. तातूंत डेव्हलपमेंट आसा आनी रस्त्यार ते बोर्ड लायतात आनी ताच बरोबर विकास कामाचे आनी उदकाचे प्रश्न हेर ते प्रश्न ते थंय आयले. आनी ताच बरोबर मांद्रे ग्रामपंचायतीन जे विशय आसात ते गार्बेज, गटार, ताच बरोबर हिल कटींग जे सुरू आसा ता बद्दल सुद्दां थंयसर ग्रामसभा जाल्या आनी बरेचशे ग्रामसभेत बरेच विशय गाजलेले आसात. आसोळणा जाल्ल्या स्पेशल ग्रामसभेत वाठारात आशिल्ल्या तळ्यांची जतनाय आनी उदकाच्या प्रश्ना वयल्यान चर्चा जाली. उदका आमगेली रोजची वस्त. सो ही ग्रामसभा स्पेशल आम घेयल्या की आमचो आदल्यांची उदकाची थोडी सांबाळ करपाक आनी आमच्या आचोलनाक 3 तोडी आसात. ती म्हणल्यार मोडल्यां तोडे, पांचशा बांद आनी मिश्राहाण. आदल्या तेंपार ही तोडी आमी सांबाळटाली. भोमा जाल्ल्या ग्रामसभेत रोड वायडनिंग इशू वयल्यान बोवाळ. आमची ग्रामसभा आयज प्रामुख्यान आमचो मेन इम्पॉर्टंट आसा नॅशनल हायवेचो. एज पर डिमांड बाय पब्लीक लोकांचे तेंचें म्हणणें आसा की EIA रिपोर्ट घेया पयलो आनी EIA रिपोर्ट तो रॉंग आसा. कित्याक आमची ट्रेडिशनल तळयो ह्यो तेजेर दाखयल्या पूण जेन्ना एक्विशन करता तेजेर कांयच दाखोवना. तो रिपोर्टूच समज जर रॉंग आसा जाल्यार नॅशनल हायवे जातलो कसो असो तांचो डिमांड आसा. त्या डिमांडा प्रमाणे तांचें कितें आसा तें बरोवन घेतलां तें आमी धाडटले. नॅशनल हायवेक धाडटले, नितीन गडकरीक धाडटले आनी गोवा गव्हर्मेंट नॅशनल हायवेक धाडटले. ते कितें म्हणटा तें पळयतले. तांचो रिपोर्ट कसो येता तो जे ग्रामस्थान मांडला ते आमी फॉरवर्ड करतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पाहत राहत प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात.
तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राइस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राइस घरा घरांनी पंचामृता. कृपा हेल्थ टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेटांत क्रायम ब्रांचीचो चवथो अरेस्ट. सुभाष प्रधान म्हणटा त्या ओडिसाच्या एकल्याक धरलो. हाचे पयलीं 3 जाणांक अटक जाल्या. तो गोंयांत एका हॉटेलांत कामाक आयिल्लो. थंयच्यान रॅकेट चलोवप्या मदीं खंय ताजो हात आशिल्लो म्हण म्हायती मेळटा. वेबसायटी वरवीं एस्कॉर्ट सर्विसाचे रॅकेट चलयताले. ह्या वर्साच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक वांटेकार जाल्ल्याची याद म्हण तुमच्या फोटवा सयत स्टॅम्प करून मेळटलो. गोवा फिलेटॅलिक अँड न्युमिझमॅटीक सोसायटीचो सेक्रेटरी रोलंड डिमेलोन सांगले. हे स्टॅम्प ओल्ड गोवा आशिल्ल्या पोस्ट ऑफिसांत प्रिंट करून मेळटले. जो कोण इत्सूक आसा तांणी आपलो फोटो घेवन ओल्ड गोयच्या पोस्ट ऑफिसांत आपलो फोटो घेवन वचचे, डिमेलो सांगता. Best part, especially for the family and for the kids, there is something called My Stamp. There's a sheet with Bon Jesus Basilica Church, and on the left hand side it's a blank space. You can put your photo and print it, and that proves that you had been for the exposition 2024. So it will be a nice memory for you and for your future to come, for future prosperity. You can tell your grandchildren that you were there for the exposition 2024. So I would suggest go print one My Stamp template at Old Goa. Where this will be available? It will be available at the post office in Old Goa. At the corner there is a post office and they have a counter also there. And the only thing is that you have to carry a photo. Whoever is about your child or yourself, and the photo should be of 40 by 40 dimension. That means 4 centimeter. So this is initiative by post office. Yeah, this is a regular trend. It is there. It was there, but this time we requested the postal department to release it for the exposition. So the photo should be nice and clear. So the print also will come nice and clear. So minimum 150 pixels photo is required. It can be more than that, and you get a nice picture. You can frame it, and it will be memory to last forever. गोयच्या आकाश इन्स्टिट्यूटातल्या JEE नीट आणि आकाश नॅशन टॅलंट हंट एक्झामीत टॉप केल्ल्या विद्यार्थ्यांचो मडगांवां भोवमान जालो. जिद्द मेहनत आणि पालकांचो तेंको ह्या खातीरूच भुरगे परीक्षेत पास जाल्या. इन्स्टिट्यूटाचो स्टेट हेड मोहम्मद नासिरान तोखणाय केली. फुडले पावडे जिखपा खातीर हाचे परस चड मेहनत करची पडटली. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे उलयलो. But to nurture that talent, we require special people. And I am very happy to note that I was told that through Akash this year, 80 students could get admission into the medical college. Now, having achieved a seat in medical college or the engineering college is not the end. The path ahead is tough. As a student, you don't have a choice. But when you become a professional or an entrepreneur, you must like it and enjoy it. Otherwise, throughout your life, you will cry. Now, you might be having question that these kids who are sitting here or who have been called here for felicitation, whether we'll be able to reach this stage ever or not. So these kids actually, the students, the champions were also sitting here 2 years back. So they have reached the stage, or they'll be reaching this stage today, and why they will be able to reach the stage is what set them apart was the determination, the hard work,
to make this happen. Because this is, as you all know, NEET and JEE are one of the most toughest exams in the entire world. Now, all those students who are aspiring to become doctors and engineers, make 2 years, next 2 years, or if right now you are in class 11th, make this 1.5 year count. Work hard each day so that you all can also get a seat in a medical college and engineering college. BPS स्पोर्ट्स क्लबान बांदिल्ल्या पिकल बॉल कोर्टाचे शेनवारा उक्तावण जाले. गोंयांतलो हे पयलेच प्रायव्हेट पिकल बॉल कोर्ट. पिकल बॉल खेळ खेळपी पुराय देशांत सुमार 18,000 खेळगडे आसात. ह्या कोर्टाचे उक्तावण हो ह्या खेळाक लोकां मेरेन पावपाक उर्बा दितले म्हण प्रवीण शणै उलयलो. तशेंच ऑल गोवा पिकल बॉल टुर्नामेंट लेगीत येता त्या वर्सा जानेरांत ह्या कोर्टांत जातलो म्हण ताणें म्हायती दिली. BPS is one of the first clubs in Goa to introduce pickleball. Pickleball is a upcoming sport, and we have been getting a lot of demand from our members as well as non-members who want to play pickleball, and not much facilities are available for pickleball in Goa. So now BPS, after the inauguration of these 2 courts, will be the only club in Goa to have 3 pickleball courts. We are also having a first All Goa BPS Open tournament in the month of Jan. Our secretary Mangirish, who is the organizing president for the tournament, will give you details on the tournament. Again, I'm thankful to Ernesto Muniz and our another senior member Agnel Bab to coming here to inaugurate the courts. So friends, as you know that BPS Sports Club has been pioneer in developing talent. We have developed talent not only at state level or national level, but you know there have been international athletes that have trained at BPS Sports Club. Now this sport has got no age. We have people from the age of say under 15 right up to 80 years playing pickleball. So now we throw open this state-of-art facility of pickleball here at BPS Sports Club. First of all, heartiest congratulations to BPS Sports Club management for these pickleball courts, which is the much needed right now in Goa. It's a very fast upcoming sport. There are more than almost 18,000 players all over India now playing this sport. And being a part of IPA, I can tell you this is probably the fastest growing sport, and you will see a lot of members that get added to this club at least by virtue of this sport alone. Look forward, very happy that the All Goa tournament is happening very soon in BPS. In fact, I would like to talk also going forward with the committee to see if we can hold a straight ranking tournament and maybe even an All India pickleball tournament here, because the facilities are very good. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.